नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज 25वो कारगिल विजय दीस. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी द्रास स्मारकाचेर वचून कारगिल युद्धांत शहीद जाल्ल्या जवानांक आर्गां ओंपली. उपरांत तांणी बोगद्या प्रकल्पाच्या कामाक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान स्फोट घडोवन सुरवात केली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की आमी भारतान फकत युद्ध जिखूंक ना तर सत्य, संयम आनी आपल्या सामर्थ्याचो परिचय दिल्लो आसा. फाटल्या कांय वर्सांन जम्मू आनी काश्मीर तशेंच लडाखाची उदरगत नेटान जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है. वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे. कारगिल विजय दिसा निमतान भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हापशा फाट्यान आयज खासा एक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हातूंत मशाल मिरवणूक आनी प्रदर्शनाचो आस्पाव आसा. ही मशाल मिरवणूक भारतीय जनता पक्षाच्या म्हापशा कचेरी लागसर जाली. हातूंत भरपूर लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळीक साळगांवचे आमदार केदार नायक, म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा, भाजपाचे उपाध्यक्ष ग्लेन सौदा टिकलो, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकार, भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष सुशांत हरमलकार, म्हापसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष डॉ. नूतन बिचोलकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा हांणी कारगिल विजय दिसाचे म्हत्व सांगलें. दिलेले आसा आमच्या देशा खातीर. वॉट दे हॅव गॉन थ्रू, वॉट देअर फॅमिलीज हॅव गॉन थ्रू. आय हॅड अ प्रिविलेज ऑफ मीटिंग वन कमांडर. घरान बायल आसा, भुरगीं आसा, आवय आसा, बापय आसा, हे सगळे धरून तो तरी थंय फुडें आसता आमच्या देश राखपा खातीर. सो असल्या लोकां खातीर आमी याद दवरूंक जाय. वी शूड सेलिब्रेट देअर कमिटमेंट टू दीस कंट्री. एनसीसीचे डायरेक्टर जनरल लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंग हांणी आयज पणजे मिरामार हांगासर दुचाकी रॅलीक 5वो बावटो दाखयलो. ही रॅली कारगिल विजय दिसा निमतान मिरामार सर्कल ते आझाद मैदान मेरेन आयोजीत केल्ली. आदले एनसीसी कॅडेट संघटनेन पणजेच्या जेसीआयच्या पालवान ही रॅली आयोजीत केल्ली. ह्या रॅली वेळार लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंग हांचें उलोवप जालें. आज 25वीं सालगिरह है कारगिल विजय दिवस की. जो हम एनसीसी का मूल सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, तो कारगिल की विजय उसका एक उच्च कोटि का उदाहरण है. और द्रास की चोटियों से, बटाले की चोटियों से और कारगिल की चोटियों से कैसे हिंदुस्तान की फौज ने दुश्मन को मार गिराया और विजय हासिल करी, उसी की आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं. और साथ ही में हम नमन करते हैं उन वीरों का जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी है. और देश भर की सेलिब्रेशंस जो आज हो रही हैं उसमें एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. इधर भी एक बाइक रैली और साइकिल रैली भी जिसमें कैडेट ने हिस्सा लिया. और ओवरऑल जो एनसीसी की ट्रेनिंग है गोवा में और जो कैडेट्स का स्टैंडर्ड है, मैं उससे बहुत खुश है और उसको और झांझा जरूरत पड़ेगी.
येता त्या 15 दिसांत आनीक 3 खण ब्लॉकांची पावणी जातली. 9 ब्लॉकांची पावणी जावन एका ब्लॉकाचेर खण वेवसाय सुरू जाला. डम म्हालाची पावणी ऑक्टोबर सावन सुरू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. दक्षिण गोंयांत 2 जाल्यार उत्तर गोंयांत 1 अशा 3 खण ब्लॉकांची पावणी फुडल्या 15 दिसांत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सर, आमी नो मायनिंग लीज ऑक्शन केले. भितरलो एक मायनिंग ऑलरेडी सुरवात जालें. दुसरो मायनिंगाक आतां रोखडेच इसी मेळटली. भितरल्यो 2 मायनिंगाक 2 लिजाक ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन, उरलेल्या लिजांचें ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आहा. आमची कमिटी जी आहा न्ही कंप्लिटली मॉनिटर करीत आसा फास्ट ट्रॅक करून. स्पीकर सर, आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही, तो सावथांतले 2 ब्लॉक, सावथांतले 2 आनी नॉर्थांतलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन. आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो. बाकीच्या डिटेलान वचना. एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून. भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान. मोपा विमानतळाचेर 1900 लोक कामाक आसता. दाबोळी विमानतळ खंयच्या स्थितीन बंद जावचो ना. दाबोळी विमानतळाच्या सेवांचें शुल्क उणें करपाची मागणी सरकार केंद्रा कडेन करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी सभाघरांत दिलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी दाबोळी विमानतळाचेर केल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. स्पीकर सर, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजेर आतां पर्यंत हांव परत एकदां फिगर सांगता. एप्रॉक्सिमेटली 1900 गोंयचे भुरगे कामाक आसा. ओके, 1900 आनी ते लिस्टा सहीत आहा. पेडण्या आनी सरावंडींग बार्देश आसतले किंवा मागीर ते ड्युचल आसतले अशा सगळी कडले मेळोन 1900 भुरगे गोंयचे थंयसर काम करता. हांव स्पेसिफिकली सांगता, खंयसरूच दाबोली एअरपोर्ट आमकां बंद उडोवपाचो ना, बंद पडचो ना. जे सांगलां तें हांव एविएशन मिनिस्टराक मेळून थंयसली पार्किंग फीज, युजर डेव्हलपमेंट फीज ही सगळी कमी करपा खातीर आनी आसलेल्यो एअरलायन्स थंयसरूच उरच्यो. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेंच्यांनी नवीन एअरलायन्स आनी नवीन सिटी डेस्टिनेशन जी आहा पळय न्ही ती टायअप करची. हाज्या खातीर 100% आमच्या सरकारा कडल्यान आनी केंद्र सरकारा कडल्यान जें कितें लागता तें हांव करपाचें प्रॉमीस करता. स्पीकर सर, करियर गायडन्सांतल्यान विद्यार्थ्यांक म्हायती दिवपाची कार्यावळ शाळांत सरकार वतीन नेमान सुरू आसा. खेरीज करियर गायडन्साच्या म्हायती विशीं CD लेगीत राज्यांतल्या शाळांक दिल्ल्यो आसा अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आमदार वेन्झी विएगस हांच्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. आमी फाटल्या 5 वर्सांक कंटिन्युअसली करियर गायडन्स प्रोग्राम तूं जाय जाल्यार खंयच्या स्कुलांत तर आनी विचार, ताका GDCच्या मार्फत प्रत्येक हायस्कुलांत CD दिल्या, प्रत्येक सगळ्या टिचरांक ट्रेन केल्या आनी ताकाच लागून तांकां कंटिन्युअसली म्हणजे स्कील अपग्रेडेशन म्हण किंवा करियर गायडन्स म्हण हे प्रोग्राम एट अ स्कूल लेवल, हाय सेकंडरी लेवल आनी कॉलेज लेवल तिनूय लेवलाचेर सुरवात केल्या. आमी लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन डिपार्टमेंट हाज्या व्यतिरिक्त प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या सगळ्या तूं वर्सभराचे कार्यक्रम जे आहा पळय न्हू ते एकदां जर काडून पळयशीत आनी प्रॅक्टिकली हे कार्यक्रम त्याच भुरग्यां खातीर जाता. फाटल्या शेनवारा आयक 2 मिनटां. फाटल्या शेनवारा आमी सगळ्या हायस्कुलांनी लायव्ह कार्यक्रम आफ्टर 10 कितें करचें, खंयच्यो फॅकल्टी, खंयच्यो तुमकां ऑप्शन्स ओपन आसा हाजेर कार्यक्रम जालो. ताज्या पयल्या एका शेनवारा जो आमी न्ही आफ्टर 12 खंयची ऑप्शन्स आफ्टर 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th सायन्स ऑप्शन अवेलेबल आहा. पॅरीस ऑलिंपिक सर्तीक आयज सावन सुरवात जाता. रिवशीन हांगासर भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 11 वरांचेर ह्या सर्तीचें उक्तावण जातलें. सर्तीच्या इतिहासान पयलेच फावट उक्तावण सुवाळो मैदानाच्या भायल्यांतल्यान जाता. ह्या सर्तीक सहभागी जाल्ल्या खेळगड्यांचें संचालन मैदाना भायर जातलें. लागीं 10,500 खेळगडी ह्या संचालनान वांटेकार जातले. तांकां घेवन वचपा खातीर सुमार 100 बोटींची वेवस्था केल्या. ह्या संचालनात भारतीय खेळगडी पारंपारीक भारतीय वेशभूषेन वांटेकार जातले. भारतीय पथकाचें फुडारपण शरद कमाल आनी PV सिंधू करतली. श्रीलंकेत सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या T20 आशियाई करंडक क्रिकेट सर्तीन आयज उपांत्य फेरयेंतल्या पयल्या खेळान बांगलादेशान कुरुबावलो जिखून फलंदाजी स्विकारली. तांणी 20 षटकांनी 8 गडी वगडावन 80 धांवड्यो काडल्यो. निमणी खबर आतां आयली तेन्ना भारतान एकूय गडी वगडाय नासतना 25 धांवड्यो काडल्यो.
ह्या सर्तीचो दुसरो खेळ आयज सांजे पाकिस्तान आड श्रीलंका पंगडा मदीं जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.